देवबा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बावर एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबा एकाच आत्म्या वरवीं एकूण करचे खातीर एका जिवान जियोंक आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बावर एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबा बाबा भगिनीनो एमीस किरीट भाशेन बास्तोरा रावतल्या दर एक कुटुंब ह्या मिसांत आमी मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्फो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या इश्टानू देव जान आसा आमचो उजवाड आनी तारो आयज संवसारान जायती उदरगत जाल्या पूण मनीस देवाक विसरून संवसारी वस्तूचो गुलाम जाला आपल्याक मोगान रोसतेल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला आयचो विशय भावाडटा उद्देशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया हो विशय देवीक जिविताक वेंग मारून आमकां आपयता बागियोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन संवसार दाखयता त्यो कालुकांतल्यो वाटो सोडून भावाटाक थीर रावूंक आनी देव जिवितान वाडूंक हे मिसा बेटेन आमकां कुरपा मागुया आनी पवित्र तीन फावो ते परी वांट घेवनची खातीर आमची पातकां उलकून घेवन देवाची काकलत आनी बोगसणे आमी मागून घेवया जेजू संवसाराच्या उजवाडा तूं एकलो जिविताचो रस्तो आमकां दाखयताय पूण आमी तुज्या उजवाडान चलोवंक ना पातका मोन्नाच्या मार्गावेली आमकां काडूंक ये सोमिया काकलुतकर जेजू आमची भोंवतणीच्या मनशांक घरांत वाड्यांत गांवांत तुजो उजवाड आमी फांकोवंक ना तुजीशी तांकां हाडूंक आमी वावरूंक ना आमची शेळाय मोडाय आनी बेसारमाय काडूंक उडोवंक ये क्रिस्ता काकलुतकर जेजू निती प्रमाणे चलून शांतीन आनी मोगान जियोवन आनी निर्मलपण आनी मोर्याद सांबाळून तुजो उजवाड सगळे कडेन पडजाळूंक ह्या मिसा वरवीं आमकां कुरपा दी सोमिया काकलुतकर सोद पदवेदा दियो आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया काळजान मोनाचे तुमचे गरजो बापाक उबारात सोमिया जेजो आमचे सोडवणे खातीर तुझ्या मोगाची ओगोणीत पदवी दाखोवंक ये आमच्या पातकाक लागून
खूब खूब संकश्टांक आमी सांपडटा तांतली आमकां निवार आनी तूच दोयाल सोडवणारा आमची सोडवण कर जो देवा बापा सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्व देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनॉन सुफोल जावच्याक पावचो ना दिसता आनी सुफोल गांव एक झाडाचो मोलो जावंक पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतली उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतली आनी काळोखांतली भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सोरेस्पोरा सोवे ओदीक संतोसतलो. सगळ्या वन दुर्बळटीं इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोवे. कुशलकायेचे उल्हास सोडटलीं कित्याक जुलूम दोनाचो नाश जातलो आनी केबाडा करपी नोपयत जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करूंक पेल्या गुन्यांवार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून नीट करूंक वेतात ताका फासाक घालतात तीं आनी आडगा नाडगा सांगून नीट मनशाचो कोतलो भायर उडयतात तीं. अशें आतां सर्वेस्पर जाकोबाच्या घरांचो देव आब्रामाचो सोडवणार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लोस भोगची ना, ताचें तोंड ओल्डुवें जावचें ना, कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटली आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतली. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जानवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणतल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतरें. विताचो किल्लो कोणाचेच मुखार हांव विताचो किल्लो कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच त्याच मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. आमचो जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट धर आनी सर्वेस्पराचेर पात येवन राव. आमचो जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. आमचो सोमी आपले बोळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उकोडटलो. Alleluia.
तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून फुडें वेताना दोन कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोशी आयले आनी जेजून ताका मोले हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात ताणें मोले होय सायबा तेन्ना ताच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी मोले तुज्या भावाता पोरमोने तुमकां जावं दी आनी ताचे दोळे उकडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें खोरबोदार हे कोणाकूच गोमो नाका पूण ते गेले आनी ते आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें लोकांनी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या इश्टानो आयचो विशय आमकां सांगता भावाता उदेशी संवसारी कुड्डेपण पयस करूंक टू ओवरकम वर्ल्डली ब्लायंडनेस थ्रू फेथ आनी आमी संवसारी कुड्डेपणांतली भायर केन्ना सोरूंक पावतलीं जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी वाचता आयकता त्याच उतराचेर आमी नियाळ करता आनी मागण्याची मनशां जाता तेन्ना आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां देव इस्रायल लोकांक एक भास दिता ही कसली भास वॉट कायंड ऑफ प्रॉमीस देव इस्रायल लोकांक म्हणटा हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसतलो हांव सदांच तुमकां सोडवून दितलो म्हजेर भावात दवरात This is God's promise. तर आमी भावाताची मनशां जावंक फावो आमी देवाचें उतर सदांच वाचूंक फावो आनी संवसारी कुड्डेपणांतली भायर सोरूंक फावो वायट जिवीत सोडून बरें जिवीत जिवंक फावो भाग्यवन फ्रांसीस शावेर जेन्ना तो तरणाटो आसलो तो संवसारी कुड्डेपणांत आपलें जिवीत तो जियेतालो पूण भाग्यवंत इनास दी लॉयलाच्या उतरांनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें भाग्यवंत इनास दी लॉयलान म्हणलें कित्याक उपकारत तुवें हो संवसार जोडले पूण तुजो आत्मो इबाडल्यार फॉर वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन टू गेन द होल वर्ल्ड अँड फॉरफीट हीज सोल आनी हेच उतर आयकून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आपलें वायट जिवीत ताणें पयस केलें आनी बरें जिवीत तो जिवंक फुडें सरलो ताणें आख्ख्या संवसारांत वचोन देवाचें उतर ताणें परगटलें देवाचेर भावात धरून तो मागण्याचो मनीस जालो जोरी आमी भावाताची मनशां जालीं जाल्यार जोरी आमी मागण्याची मनशां आमी जालीं जाल्यार देव आमचें मागणें आयकतलो आनी हेंच आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां आयच्या शिव वर्तमानांत पळयलां जेजू दोन कुड्ड्याक मनशाक नवी नोदो दिता नवी दिशा दिता आनी जेजू नवी नोदो दिवच्या पयलीं तो तांचो भावात तपासता आनी तपासून जातोच तो ह्या दोन कुड्ड्या मनशाक नवी नोदो दिता पयले सुवातेर हे दोन कुड्डे मनीस जेजूशी भावातांत येतात भावातांत मागणे करतात आनी म्हणटा दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर दे क्रायड अलाउड क्रायींग अलाउड इज अ सायन ऑफ प्रेयर कितले फावटी आमी मागणे करतना आमी आमचोच भावात आमी घोट दवरता आनी आयचो विशय आमकां उलो मारता आमचो भावात थीर करूंक वायट जिवीत सोडूंक आनी संवसारी कुड्डेपणांतली भायर सोरूंक आमकां आपयता आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां हे दोन कुड्डे मनीस जेजूशी भावातांत येता कित्याक ते आशेताले जेजूक पळोवंक तर आयज आमी आमकांच विचारुया आमी आशेतांव काय जेजूक पळोवंक
Do you desire to see Jesus? आमी आशेतांव काय आमचे खोटेपणाचे जिवीत सोडूंक आनी बरें जिवीत जिवंक? Do you desire to overcome the worldly blindness through faith and live a good life? आमी आशेतांव काय देवाचें उतर वाचूंक? Do you desire to read the word of God? आनी शेकी आमी आशेतांव काय आमी आमचो भावात दुसऱ्यांक दिवंक? Do you desire to share your faith with others? ह्याच प्रश्नाचेर आमी आयज नियाळ करुया आनी देवाचो आदर आनी कृपा मागुया आमी बरें जिवीत जिवंक. आमेन. सगळीं उबी रावया. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारा मार आनी तुमकां दार उगडटलें. बाबातान आमची मागणी बापाक आतां उबारुया. आमच्या दोर्बीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोन सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी सगल्यांची उदरगत आनी मनीसपणाचे होक राखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी दर एकल्यान संवसारीक कुड्डेपण सोडून फकत देव दितोली खुशालकाय आपणावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जिवितांत कोश्ट पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो बावार थीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बोल सर्गींचे बापा, ही कांय मागणी आमी तुका उबारल्यात, आनीकूय मागणी आसात. तूं बापूय कसो आमकां फावो कोताय. बाबातान केल्ले मागणी आयक आनी आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो मोच्यान हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाल बापा, खालत्या कर्जान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पयस फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणी वरवीं आमच्या सर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेसू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सरकाळी आनी सरताय जेसू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजणपण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलोले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचे कितोन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पोर तो. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गीत, उत्सर्गीत, उत्सर्गीत तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोसना तुका वाखाणटात, कित्याक तुजे तावन जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्मेचे सुक्तीन सोज्यो आनी पवित्रपण उजोता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काश्या पोजा तूं समयत आसा. देखून बापा, खालतीपणी आमी हे मागणी करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यात ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची गोड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तीच पुरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरोरेचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bavataco God porgotuja. Sumia Jesu ami odokata ani ekasit lebieta Diklej modi tu vojvovaneso ami tuce moron porgota बापा आमची सर्वणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कोश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्ती परीन आज उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलेन आपल्या मन्नान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयतात तिचे तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कोर आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें शासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये वो भाग्यून तांकां मरीच्या तुजे पोती भाग्यून जुजेच्या आनी वय बोबी रोग शंकच्या भाग्यून जुजे वजाच्या भाग्यून फ्रांसीस शेवेराच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरोवन तरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बाबा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागोट मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा सांगाता सिमाव आमच्या आदारी बेसपा पवित्र सोबेच्या सोम्यास गोवळ्या आनी दोर मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलोले सगळे पोरचे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुझ्या हुजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोनवाला बापा संवसारान शिपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तां एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागोतीन त्या संवसारांत अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी मोहिमा भोगूंक सासणांक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बोरवासो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय Thiaceso vorfi, thiaceso sangata, thiaceso tai. Povitatmiancha ekpornan, sotpod vedar bapa, sodbondonani voibotuka, sasnacha sasna. जेजून शिकयले मागण्यांतल्यान आमचो बाबाट बाडोय आनी बाबाताची कोन्यो 2 दिसां आमी करूंक आमकां असले आयते मन दी म्हूण ताणें शिकयले मागणी म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्नेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशान उतरिकता तर आमकां तुजी उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सुमिया जेसू क्रिस्ता
तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान मोगान सांबाळ. तुजो जियेताय नाजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान देवाची शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संसाराचे पाप काडटा ती. शेरेच्या जेवणाक आमकां आपलीत ती सगळी सुभागी. सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमकां तूं दी जेजू.
भाशेन जातीन खातीर भोगतां जिवोन जेजू ताची कुरार तुकून भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन भोगून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन भोगून आमकां जागोय जेजू भावा भयणीनो, जेजूक आमी शेवला. ह्या वेळार सोण एकल्याक तो आमकां कुरपा आनी बोल दिता. दिसा दिसपट्टे आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक, आडकोळींक फुडो करूंक तो आमकां धीर आनी घोटाय दिता. ह्या वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया.